हे जे रिवाइज नोटिफिकेशन आयलां तातूंत 5 दिसाचें सेशन 4 दिसाचें केलां रामनमीच्या नांवान. ताजेर 2 वस्तू क्लियर जाता. एक म्हणल्यार की प्रमोद सावंत हो एक ड्युप्लिकेट राम भक्त. जेन्ना दीस डिसायड केले तेन्ना रामनम 30 मार्चाक येता म्हणटा खबर नाशिल्लें. रामाच्या नांवान तो आमचेर अन्याय करता, ओपोजिशनाचेर. आमचे खातीर हे मुंह में राम बगल में छुरी हे सारकें क्लियर जाता. कित्याक रामाच्या नांवान तो लोकांचे प्रश्नाची उत्तरां दिवपाक भिता. सो म्हाका म्हजो डिमांड असो आहा की आनी एक दीस एक्स्ट्रा वाडोवचो आनी 3 एप्रिलाक हो जो रामनमीच्या दिसाची 30 मार्चाची सुटी घेता ती 3 एप्रिलाक वाडोवन दिवची. काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव म्हणटा कितेंय जालें तरी खंय लोकांचे प्रश्न सरकारा मुखार मांडटलेच. ते मागीर कड्डण आसूं वा स्मार्ट सिटीचे घोटाळे. रामनवमीच्या नांवान ह्या सरकारान एक दीस बिझनेसाचो राम नाम सत्य हाय केला. हे दाखोवन दिता की हे सरकार ऑपोजिशनाक भिता म्हणून. ऑल ओव्हर द स्टेट ऑफ गोवा टुडे it is a sorry state of affairs. We will raise all these issues because every day we see this kind of corruption going on, and then finally it is no action, no prosecution, and only settlement which is going on. Bureau Report, Prudent.